आयज आमी लाटम बारसे आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीर आसा। मेन येवचे कारण म्हटल्यार हांगासर आमचे जे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी आमच्याकडे विचारणा केली की इतलो व्हडलो आयज हो एक व्हडलो हायवे जाल्लो आसा लाडफ्या आणि आमाड गांवां ह्या दोन गांवांच्या मदीं तेजे आमच्याकडे कितें परमिशन कितें घेतला हे आमच्या ग्रामस्थांनी विचारणा केल्ली। त्या कारणान आमकां हांगासर येवन आणि तशेंच आमचे मिडिया आसा तेंच्यांनी आमच्या निर्देशनाक हाडले की इतलो व्हडलो रोड जायत आसा तुमच्या पंचायती आणि पंचायत एरिया आणि बॉर्डरीर महाराष्ट्र बॉर्डरीर ह्याच्या मदीं तेन्ना तुमच्याकडे कितें परमिशन कितें तेंच्यांनी घेतल्या काय। फाटीं आमच्याकडे हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आणि ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून। पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां म्हाका आनी पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना। त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा। पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगासर नजर पडना इतलो हांगासर कंपाऊंड बांदलेलो आसा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासून म्हणजे आमचे नजरेक तो कंपाऊंड खंय सोंपला तो दिसना इतले आनी फूल जो रोड केल्लो आसा तेजो जर समज आयज हे पंचायतीचो आणि सरकाराचो तेंच्यांनी कितलोसोच जो रेव्हेन्यू आसा तो हांगासर हे जाल्लो आसा। सांगचें म्हटल्यार फाल्यां जेन्ना ही बॉर्डर आसा आमची ही गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर आसा मेन म्हणजे फाल्यां हांगासर वेगवेगळ्या हेची तस्करी जावपाक शकता। सरकारान हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा आणि जर समज हो रस्तो हांगा मेन म्हणजे हांगासर तांकां चॅकपोस्ट घालपाची गरज पडटली आणि तेच्या पयलीं ही जी कितें इलिगलिटी जाल्लेली आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय। सांगा म्हटल्यार अशें आयकोंक येयलां हांगासर लोकल्सा कडल्यान की हे हांगासर मोठ्या प्रमाणात दिल्लीकारांनी जागा घेवन दवरलेली आसा आणि हो जो फूल वाठार आसा तो मोठ्या प्रमाणात फाल्यां डेव्हलप जातलो। हेची म्हाका ग्रामस्था कडल्यान इतले जाय पर्यंत आमी खंय तरी फाटीं उरल्यो तेतूर हांव खंत व्यक्त करता। पूण हेजेर आमी आयच्यान स्ट्रिक्टली एक्शन आमची पंचायतीची चालू करतल्यो आणि सरकारा कडेन मागता की हेचेर कडक कारवाई जावपाक जाय। ना जाल्यार जे महाराष्ट्रातले जे कितें इल्लिगल जे कितें सप्लाय सगळे आसतले ते ह्या रोडासून आमच्या गोंयान जावपाक शकता। हांव कृष्णराव राणे आयज आमची ग्रामसभा जाली त्यात कितकेशेच विशय येयले त्यातलो हो एक मेन विशय। आज गावा वाठारांत जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना एक बारीक रस्ते किंवा आनी काय हे केले जातात पण ह्या फावटी इतलो व्हडल्या प्रमाणात हो रस्तो हांगासर जाल्लो आहा तो पळोवन अशें दिसता की नक्की सरकाराक किंवा आनी कोणाक कितें करपाचें आहा। महाराष्ट्रासून बाउंड्री जॉईंट जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्याकाय खबर ना RTO खबर आहा ना एक्सायज डिपार्टमेंटाक खबर आहा ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना पोलीस स्टेशनाक खबर ना। अरे नक्की चल्लें कितें कोणाच्या भलायकी खातीर हो रस्तो केलो आता काय कोणाक तरी अशा व्यक्तींका हांगासर हाडून बसोवपाचे आहा का जे दिल्लीकार आहात भायले आहात। इतके मोठे कितकेशेच नेचर वे आहा ते बंद केल्ले आहात। त्याचबरोबर झाडां कत्तली इतली मोठ्या प्रमाणात केल्ले आहा की आणि TCP नक्की करता तरी कितें TCP हांगासर आसा नक्की करता कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय करता हेरची एक गावातले कोणते झाड मारल्यार ते सोमते पावता पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात जाली ही हिल कटिंग ही तांकां दिसांक ना ट्री कटिंग दिसांक ना। अशा पद्धतीन जर काम ह्या सरकारान जर चालू दवरलेलं जाल्यार हे अशें आमी पंचायतीच्या मार्फत हांव सरपंचाक सांग हे आमी कशेंच खपून घेवप ना। पंचायतीचो इतल्या मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू आज कितकेशेच रेव्हेन्यू असे आहात जे अरे पंचायत आमी वयर सराना कितकेशे 11 सरकारान बंद केले आणि ह्या माध्यमांतल्यान येणारो एक रेव्हेन्यू आहा तोय सरकारान ह्या करपाचो अशें आयकपाक येयल्लें की ह्याच्यातले स्थानिक जे कोण 1-2 लिडर आहात ते तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ह्यो रस्तो करपाचो असो ठरयल्लो ना। देवस्थानाक पहिल्या फावट तेंच्यांनी इतको हॅरेश केला ह्याच गजालीक लागून काही गजाली कानार येत आयज आमकां प्रत्यक्षात लोकांनी येवन सांगला। ह्या प्रकारचा हांव सरपंचाकाय सांगता आणि ह्याच्या माध्यमांतल्यान हांव CMाक TCP मिनिस्टराकाय सांगू इच्छिता अशा प्रकारची जी डेव्हलपमेंट आहा ती तेंच्यांनी ते सगळ्यांका अडयतात आणि ह्याच्यार तेंचें लक्ष ना। तर JCP इतक्या मोठ्या प्रमाणात JCPचा वर्क चालू आहा इतकी हिल कटिंग तांकां 30-30 25-25 लाख तुम्ही साद्याशा जर कोणी गावातलो मातसो जर एक घर बांदतलो जाल्यार तुम्ही तांकां फायनी धाडून दिता जाल्यार तुमकां हय तुमकां लक्ष दिवपाक तुमकां मातय टायम ना। कितके फावट मनान येवपाचे एक ग्रामस्थ तुमचे कडेन येतलो कितले फावट येतलो। हांव सरपंचाक सांगता की हेचेर तुमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची। आमी
सांगचे म्हटल्यार की आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी आसा, इवन नानोडची कंप्लेन आसा, डिपार्टमेंटाक TCP हेका प्लॉटांची सेम अशीच, कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. डिपार्टमेंटाक आमी लेटरां करता जॉयंट इन्स्पेक्शनाक घेया म्हणून, कोण कन्सिडर करिना. सगळी डिपार्टमेंटां सगळी सुस्त जाल्लेली आसा. आतां आमी लास्ट अशें चिंतलेलें आसा की हांव सांगता की पंचायतीची जी ऑफिशियल वेबसायट आसा तेच्या वयल्यान हांव PMOक हेजो ईमेल करतलो, कारण हांगासर कोणूच तेजेर कारवाई जायना. पूण शेवट कितें जालें जाल्यार पंचायती कडल्यान हांव पूर्ण प्रयत्न करतलो हे जे जे कितें इलिगलिटी आमच्या लाटम बारशान घडत आसा ती सगळी थांबोवपाक लागून.